विजयान आपल्या कार्यालयात गोंयकारांची भेट घेऊन तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो। ह्यो सगळ्यो समस्या येता त्या विधानसभा अधिवेशनात मांडून सरकाराक वडीर काडटले। गोंयचे सगळे ज्वलंत विशय आसात ताचेर हांव विजय सरदेसाय म्हूण आवाज काडटलो। जर बाकीच्या विरोधकांक एकटे येवन झगडचे दिसता ते तांचेर निंबून आसा, म्हाका तेंको दिवप काय ना ते। सरकार राम मंदिराचेर बडायो मारता, पूण गोंयांत राम राज्य खंय पावला तें मुख्यमंत्र्यान पळोवचें असो आरोप विजयान केला। की सरकार आज सामको सेलिब्रेटरी मोडार आहा। सरकाराक कितें दिसता की राम मंदिर थंय जालें म्हळ्यार राम राज्य आयलें म्हणून, राम राज्याचे एकूय संकेत ना म्हणून जाता म्हणून सर्वसामान्याचेर अन्याय जाता, म्हारगाय वाडल्या, नोकऱ्यो मेळना, गोंयकार नोकऱ्या खातीर भायर वता, भायले लोक भितर येता, गोंयांत गोंयकार दिश्टी पडना आनी अशें हातून आमची कला, आमची संस्कृती, आमचे दायज सगळें सोडून दिलां। ह्या हातून गोंयकार पण काबार जाता आनी हे सरकाराक दिसता राम राज्य आयलां। सो हे एक्सपोज करप हे आमचें कर्तव्य जाता आनी हांव एक्झॅमिन करतलो। म्हज्या एकल्याचे प्रेस कॉन्फरन्स, सो हांव मोडून उलोवंक शकता। आतां तातूंत हांवें बाब काल्लू सरदेसाय बरोबर क्वेश्चन घाल्ल्या। आमी युनायटेड ऑपोजिशन अशें आमची एक स्ट्रॅटेजी आशिल्ली की एक दोनाचो ग्रुप, एक तिनाचो ग्रुप, एक दोनाचो अशें करून घालप म्हणलें। कित्याक बेजिकली ती प्रोबेबिलिटी तुका लॉट लागपाक त्या हातून आमी घाल्लें आहा। म्हाका दिसता हे सगळे इश्यू हे गोंयकारांचे इश्यू, हातून युनायटेड रावप हे म्हाका दिसता साहजीक आसा। जो कोण ऑपोजिशनान आहा ताका हे दिसता हे काय म्हजे एक मतदारसंघाचो इश्यू हातून काय ना, these are issues general. म्हाका दिसता that there should be a united opposition. I don't know or I cannot visualize why we will not be united to take up this issue. भाजपात कशें वचप हाचो रस्तो म्हाका बेस बरो खबर आसा। म्हाजो स्वताचो पक्ष आसा आनी हांव चोरून भाजपात वयचो ना। लोकांक विश्वासात घेतल्या उपरांतच हांव भाजपात वयतलो। भाजपाच्या शुल्लक कार्यकर्त्यांक जाप दिवंक हांव हांगा ना अशें विजयान सांगलें। स्पोक्समॅन बेकार कितले आहा, काँग्रेसीचे आहा ते अशें, ते दोन पयशांचे स्पोक्समॅनाक हांव उत्तर दिवपाक ना। बरो कोण रिस्पॉन्सिबल पडलो आनी बीजेपीन जर भितर सरूंक जाय जाल्यार म्हाका कशें वचप ते म्हाका रस्तो खबर आहा। तुवें आनी ते स्पोक्समॅनाक दाखोवपाक गरज ना म्हाका, पूण म्हाका वचपाचें ना जाल्यार आनी तूं खंयचें टॅक्ट काड। हें कितें जाणा न्हू, मिडियाक मिसगायड करतात एसेंब्लीचे पयलीं की हो सगळें उलोवपाचें आहा तें आमच्या कडेन, तो आमचे बरोबर आहा आनी तुमी ताका पडटात, तुमी बळी पडटात ताका। आनी तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करा मरे की बाबा हो कसो गेला, कितें गेला, हो कित्या खातीर वचून सोदता काय कितें आहा। म्हजी पार्टी आहा मरे म्हजे बरें। आमी वी आर सेइंग दॅट वी आर नॉट कॉन्टेस्टिंग लोकसभा, आमचे कडेन पयशे ना लोकसभा कॉन्टेस्ट करपाक, म्हज्यान जायना तें। आमी जाता जाल्यार आमी करपी ना जाल्यार ना करपी। सो दिता बरो सॉलिड दिता आनी हांव तशें फाटल्यान देवान सांगलें म्हणून भितर वचपाक दिसता। हांव जर भितर सरता जाल्यार हांव सांगून सरपी कित्याक तें आनी लिपून न्ही, अशें कोणा कडेन स्पोक्समॅना कडेन उलोवन न्ही सारकें। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।